नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बालरथ येवजण दवरतले चालूच, मुख्यमंत्र्याची मंत्रिमंडळाच्या बसकेन माहिती। मात ह्या येवजणे खाला मेळच्यो नात नव्यो बशी, मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट। ओमर अब्दुल्लान घेतलो जम्मू काश्मीराच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत। नव्या केंद्रीय प्रदेशाचो अब्दुल्ला जालो पयलो मुख्यमंत्री। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपचे सिद्धार्थ देसाय, जाल्यार उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदा खातीर निहारिका मांद्रेकारान भरलो अर्ज। पुर्तुगेजांच्या आक्रमणा उपरांत गोंयकारांची वळख बदलली। आता एकठांय येवन गोंयांत हिंदू धर्म आनीक घटमूट करपाची गरज, म्हणटा सुभाष वेलिंगकार। गोंयांत दरेका धंद्यान बिगर गोंयकार फुडें, भविष्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान हे धोक्याचे। फुडाराक गोंयकारांक करूंक मेळचो ना वेवसाय, मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो भंय। आनी कुणय चोरी प्रकरणाचो माद्दळ पुलिशेन केलो यशस्वी तपास। चोरी करून फुज्यो काडिल्ल्या 2 चोरां सयत 5 जाणांक अटक, फारायल्ले पयशे केले जप्त। आतां खबरो विस्तारांत। गोंय ही एका तेंपार देवभूंय आशिल्ली। पुर्तुगेजांच्या आक्रमणा उपरांत ताणें गोंयकारांची वळख बदलली। मुक्ती उपरांत लेगीत कोणेच आपली पोरणी अस्मिताय म्हळ्यार धर्म परतून स्थापन करपाचो यत्न केलो ना। ते खातीर आतां आमी एकठांय येवन गोंयांत हिंदू धर्म परतून हाडपाची गरज आसा, अशें मत सुभाष वेलिंगकार हांणी उक्तायलें। तपोभूमी हांगा जाल्ल्या गोध्वज स्थापन कार्यावळींत ते उलयताले। गोंयच्या नांवांतच गोवंशाची महती आसा अशें म्हजें म्हणणें। आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोवापुरी, गोपकपट्टम, गोमांचल, गोमंतक ह्या नांवांनी ह्या प्रदेशाक वळखलो वता अनादी काला पासून। पोर्तुगीजांचें आक्रमण जालें आनी पोर्तुगीजां कडल्यान हिंदू धर्म आनी हिंदू संस्कृतीचें उच्छादन सुरू जालें, निखंदन सुरू जालें। फ्रांसीस झेवियरच्या कृपेन गोवा इन्क्विजिशन हे गोव्यान जे अत्यंत क्रूर न्यायालय अशें जाका म्हटलें वता, जगांतले क्रूर, ते हांगा 250 वर्सां म्हणजे सादो काळ न्हय, तब्बल 250 वर्सां ह्या इन्क्विजिशनान आमकां आमच्या पुर्वजांक नुसते भरडले, यमयातना दिल्यो। तातूंत दिल्ले यातनाचें वर्णन जर आयकत जाल्यार सैतान आनी राक्षस सुद्धा अशा प्रकारचें केन्ना वर्तन करचे ना, अशें वर्तन ह्या सगळ्या पाद्रींनी इन्क्विजिशनच्या आमच्या पुर्वजांक दिलें, हिंदू पुर्वजांक दिलें। 500 वर्सांक पोर्तुगीजांनी गोंयची आयडेंटिटी बदलपाचो प्रयत्न केलो, पहचान बदलने का प्रयास किया। पूर्णपणे बदलली आमची ती, आम्ही घरा धरून हाडा, पण भयंकर भय आमच्या मनान जो इन्क्विजिशनान निर्माण केल्लो तो केवळ ख्रिश्चन बांधवांच्या मनान आसा अशें ना, हिंदू बांधवांच्या सुद्धा मनान अजून तो भय जो आसा, ती दहशत जी आसा ती आसा। पोर्तुगीजांनी केलें कितें, आयडेंटिटी बदलली आमची गोंयची। म्हणजे गोमातेन समृद्ध आशिल्लो प्रदेश जो आसा, ज्या प्रदेशाची ओळख गोमाते वयल्यान जाताली, त्या प्रदेशाची पहचान पूर्णपणे बदलली। गोंयांत सध्या दरेका धंद्यांनी बिगर गोंयकार उतरपाक लागल्यात। अशेंच चालू उरलें जाल्यार भविष्यान गोंयकारांक वेवसाय करपाक मेळचो ना आनी फुडारा खातीर हे धोक्याचे थारूंक शकता, असो भंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो। म्हणून आम्ही मीटिंग मध्ये रिव्ह्यू घेतलो, त्या पद्धतीचे प्रोजेक्ट सुरुवात केला। आय सरप्राईज आणि प्रत्येकाने वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा म्हणजे एग्रीकल्चर रिवाइव करण्यापासून ते आम्ही म्हणटा की मार्केटिंग करीपर्यंत नासलो ऑर्गॅनिक पद्धतीचे मार्केटान प्रयत्न करून ऑर्गॅनिक पद्धतीचे मार्केटान हाडपाचें काम पासून ब्युटी पार्लर हांगा स्वता 2 लाख रुपये घेवन आणि ब्युटिशियनाक हांवें कित्याक सांगलें
तर आयज आमी मायग्रन्सीच्या हातूंतल्यान पळयता एक वायट एक प्रत्येक गोंयांचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागलेलो हांव कोण आनी कितें तितू करतना इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा खंयच्याच धंद्यानी विचारा हो इनिशिएटीव फुडें घेवपाक जाय आपल्याक ताका स्किल आहा ताका फुडें फुडें काडपाक आमी काडपाक म्हणून हांवें म्हटलां फक्त तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारी करीत आसा म्हणजे भाऊ आपल्या एमपी फंडातून करता आम्ही एमएलए म्हणून करता तुम्ही करता पंचायत करता आणि गोंयचो विकास कोणी करता त्या गोंयच्याकडे इंडिव्हिज्युअल गरीब गोंयच्याकडे आणि त्याचा स्किल गोंयच्याकडे आणि त्या आमच्या दुर्बल असलेल्या महिलेकडे कोणी पावपाचें तर पावपाचें आसा जाल्यार लोकप्रतिनिधी पावपाचे प्रत्येकान म्हणजे ताका टायम आहा तो टायम कन्ज्यूम करून ताका सक्षम करपाची गरज आसा 7 दिसां पयलीं कुणा उद्देगीक वसणुकेंत जाल्ले चोरयेचो तपास करून चोरांक धरपाक माद्दोळ पुलिशेक येस आयले तशेंच फारायिल्ले पयशे जप्त केल्ल्याचे दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें सांगलें. कुंडय उद्देगीक वसणुकेत 9 तारखेर ही चोरी जाल्ली. चतुर्भुज घिंटल हो आपले स्कुटरीवेल्यान वतालो तेन्ना पवन राजब्रत यादव आनी महेश गामा ह्या दोगांयनी चतुर्भुज घिंटलाचेर फाटल्यांतल्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात चतुर्भुज घिंटल रस्त्या कुशीक पडलो आनी ताची गाडी दुसरे वटेन पडली. चतुर्भुज गाडयेवेल्यान पडलो ते पळोवन तांणी ताचे गाडयेची डिक्की उक्ती करून 1.5 लाख रुपया फारायले आनी तांणी थंयच्यान पळ काडलो. चतुर्भुज घिंटलान हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत म्हार्दोळ पुलिशेन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेजी वेल्यान दुबावितांची वळख पटयली. दोगांकूय धरून तांची चौकशी केल्या उपरांत दोगांयनी गुन्यांवाची कबुली दिली. तशेंच हे चोरयेत आनीक 3 जाणांचो हात आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. पुलिशेन तांकांय अटक केल्या. तातूंतल्या दोगांचो आनीक खंयच्या तरी गुन्यांवांनी हात आशिल्ल्याचे पुलिशेक दिसून आयले. Yes, Mani Joasani was involved in attempt to murder case of Vasco police station. The case has been acquitted, but he is of criminal mind. Now this Ashok Pandrekar, who is having a scrap adda in Kepe, he is involved in the case in Mangalore police station of receiver of the stolen property there. So these we have found out. Against others we have not found out, but with Pawan and his associate Nagraj, we haven't found out, but they appear to be all this information has been collected, processed, recorded, went and shown. This is all come on record, and we brought it on record because this is a big criminal conspiracy which has been hatched by them and got it executed through someone else. See, the accused from Kepe, accused from Margao, accused from Vasco committing crime in Kundem. So it has spread across, and we have invoked the sections of dacoity on them, and we have gone ahead with the investigation and carried out the investigation. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अस्नोडेचे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत ताकतिकेन दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान 2 दीस मर्यादीत प्रमाणांत उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याच्या खासा सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळा. बार्देस तालुक्या सयत दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत आसतली देखून बुधवार आनी बिरेस्तार अशे 2 दीस हे काम चलतले. पुराय बार्देस तालुको आणि दिवचल तालुक्यातल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण करपी अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान बुधवार आणि बिरेस्तार असे 2 दीस मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पात ताकतिकेन दुरुस्ती काम चलतले. ताका लागून बुधवार आणि बिरेस्तार असे 2 दीस बार्देस तालुक्या सयत दिवचलच्या कांय वाठारांनी मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली असे WRD खात्यान कळयलां. अस्नोडे जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्या 50 MLD, 30 MLD आणि 12 MLD ह्या प्लांटांमदी लायटीची उपकरणां आणि हेर दुरुस्तीचे काम चलतले. 2 दीस मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. ताका लागून बार्देस तालुक्या सयत
दिवचलच्या कांय वाठारांनी लोकांक उदका खातीर मातशे वळवळे काडचे पडटले हे निश्चित आसा. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शेल्डे पंचायत वाठारांत रस्त्यार हेडपी गोरवांक उखलून गोशाळेंत व्हरपाची मोहीम मंगळारा रातीच्यान पंचायतीन हातीन घेतली. अपघातांक कारणीभूत थारपी ह्या हेडपी गोरवांक उखलून शिकेरीच्या गोशाळेंत धाडटात. तशेंच मुखारूय ही मोहीम चालूच उरतली अशें शेल्डे पंचायतीचो सरपंच प्रलाश भेंब्रे हांणी सांगलें. रातच्या वेळार रस्त्यार आसपी गोरवांच्या तांच्या धन्यांत सांबाळची अशें थळाव्यांचें म्हणणें. एज पर MOU सायन केला त्या प्रमाणे आनी गव्हर्मेंटाच्या ऑर्डरी प्रमाणे टायम टू टायम लोकांचे इनकन्विनियन्स जावपा जायना म्हणून ही ड्रायव्ह चालू आसा. ताजे मदीं वयर सकयल कितें कितें जाता पूण सगळे लोकांक सांबाळून ज्यो कितें सारक्यो स्ट्रे कॅटल आसा जे लोक हलगर्जीपणां करता त्यो स्ट्रे कॅटल आमी हांगच्यान हालोवन त्यो शिकेरी धाडिल्ल्यात. आतां पळय कित्याक सदांच गव्हर्मेंट ती पंचायत गोरवां घेवन धांवण्याचो अशें म्हणून ना. आपल्याल्या गोरवांक शेतकऱ्यान सांबाळपाकय बी जाय न्हू. ताका तितलेंय काम आसा. कित्याक तो जेन्ना दूद काडटा तितून भितर घालता चुकोन केन्ना रस्त्यार येता तेन्ना ताका एखादें कितें शेतकऱ्याक त्या धरता तेन्ना एखादें इन्फॉर्म करून जाल्यार नंबरा प्रमाणे तेका नंबरा प्रमाणे रोखडो तो सांपडटा मनीस. म्हणल्यार हांगा खंय तरी शेतकरी बी कमी पडटात. हय शेतकरी मातशे कमी पडटा कित्याक चुकोन सदां रस्त्यार येता अशें म्हणून ना. ती आनी शेतकऱ्यान आपल्याच्या गोरवां आपणें सांबाळपा जाय. हेणे करून सरपंचादीक त्रास जावचे ना लोकांक त्रास जावचे ना. कळ्ळें तुका. सगळी फॅसिलिटी मेळटा शेतकऱ्याक म्हणून तेणी थंय गोरवां आपल्याच्या गोरवां सांबाळपा जाय. केन्ना एखादी चुकोन येयली सारकी. की हांव शेल्डे हांगा आनी आयज खंय तरी शेल्डे पंचायतीचो इश्यू लोक परत रेज करता तो म्हणल्यार स्ट्रीट कॅटल. तेजी खंय तरी आज दखल घेतना तेणी रेस्क्यू ऑपरेशन केल्लें आसा आनी धामण मागीर गणेमराट तशेंच जे फामाद जंक्शनाक वस्तू आमी गोरवां रस्त्यार बसून तांकां खंय तरी आज रेस्क्यू ऑपरेशन केलें. पूण तें करतना खंय तरी शेतकऱ्यांनी प्रश्न केल्लो आसा. गोरवां व्हरतना थोडी गोश्टी खंय तरी तेंचे भितर डिस्कशन जालें. खंय तरी थोडी गोश्टी सांबाळून घेवपाक जाय अशें आनी तेंचे म्हणण्या प्रमाणे शेतकरी थोड्यो पंचायतीन जे रोडार आसता जे गोरवांचे कानार स्टॅम्प आसता ना जाल्यार ते कितें तरी लायल्ले आसता तेंचे ते गोरवांक खंय तरी तेणी सांबाळपाक जाय अशें तेणी शेतकऱ्यान हो प्रश्न दवरलो. आयज जे रेस्क्यू ऑपरेशन करतना पंचायत सेक्रेटरी आशिल्लो शेल्डे पंचायतीन त्यांची उपस्थिती जाल्लें ऑलरेडी तेंची चालू आसा आनी मुखार हे रेस्क्यू ऑपरेशन जी गोरवां स्ट्रे कॅटल जी रस्त्यार आसता ते तुका चालू उरतलें अशें जो सेक्रेटरी आसा पंचायत हांव गोमंतक TV खातीर ते आम्हा शेल्डेच्यान क्रिस्तानान धाडिल्लें. लोकांनी आपल्या आमदारां सयत मुखार येवन सोलर फार्म्स उबारपा खातीर सहकार्य करचें अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लोकांक केलें. वापरांत नाशिल्ल्यो जमनी लोकांनी ह्या प्रकल्पा खातीर दिवं येतात अशें सुदीनाचें म्हणणें. मडगांवां जाल्ले कार्यावळींत सुदीन उलयतालो. सोलर फार्म्स उबारपा खातीर लोकांनी आपल्या गांवांत वापरात नाशिल्ली जमीन दिवची अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केलें. लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यारूच सौर उर्जेच्या माध्यमांतल्यान गोंय विजेच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावं येता अशें ताचें म्हणणें. हिची जी घरां आसा पळय तांणी फुडें सरपाक जाय. 300 ते 400 युनिट्स ज्या घरां जाता तांकां आमी फुकट बरोवन दिता. तुमी वचून आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर राजीव सावंता मेळा आनी तुमचे जर तशें 400 युनिट पर्यंत जर आसा जाल्यार तुमकां फुकट बरोवन दिता. कळ्ळें. आनी हे जे हांव कितें उलयलो पळय ते फार्म सोलर फार्म मोठे सोलर फार्म ही शेतां पळय पडींग ते शेतांचो कांय फायदो ना. तुमी रोयना. सो तुमच्या आमदारा मार्फत तुमी फुडें सरपाक जाय. यू हॅव टू कम टू द प्लेस वेर यू कॅन गेट दीस सोलर फार्म आनी तातूंतल्यान बरी ग्रीन एनर्जी तयार जातली आनी ताचो फायदो गोंयकारांक मेळटलो. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा आपल्या कामाचो प्लान घेवन केन्नाच आपल्या कडेन येवं नाशिल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान ह्या वेळार सांगलें. जाल्यार मंत्री सुदीन ढवळीकरा कडेन आपले वैयक्तीक दुस्मानकाय ना. मात लायटीक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता अशें आमदार क्रूज सिल्वाचें म्हणणें. संबंध पयलीं एसएमसीन सगळ्यांनी आमचें अभिनंदन केलें एक्सेप्ट क्रूज. क्रुजान उलयलो एसएमसीन की आपलें काम जावना म्हणून क्रूज म्हणजे मला येवंकच नाशिल्लो. आनी जेन्ना क्रुजाक हांवें सांगलें की यू सबमीट युअर डिटेल प्लान टू मी आय विल एक्ट. कारण आय हॅव एश्युअर्ड इन द हाऊस
that every constituency in terms of power department, the first year I will get it done, works executed to the tune of 60 crores. हे म्हणजे भाषणाचं. आणि त्याप्रमाणे each and every constituency in Goa I have started the work and completed also. त्याच्याला काही प्रॉब्लेम आहे. पर्सनली आमचे कोणाच्याही भाग असणं कुठलाही भाग आहे असं म्हणजे की काढले नाव काढले आमचा हो नका कोण नका म्हणायचं माझ्या पर्सनल काही निगडी नसतं तिथं जायची लोकांची प्रॉब्लेम येतात. सो आमच्या डिपार्टमेंटात स्टाफ त्यांनी आमचे काम कमी करतात जायचे काम करतात दोन्ही तुमचे काम डिफिकल्ट असतात तुमच्या टायमार वचपाक पडटा अशें पासन्स घेवचे कित्याक लोकांक आयज जाय म्हणून आमी हें करपाक पडटा. सरपंचाचे पंचायती कंटिन्युअस प्रेशर आसता लायटी लागून. सो आनी हें डेव्हलपमेंट आमचें जात नाही मुखार आतां तो भाव सर सांगला जो फायलो आतां प्रोपोजल जाता ते बेगीन कागाळ करून घ्या पडटा. ऑलमोस्ट 90 क्रोजांची आमची कामां ऑलमोस्ट तेजे आहा. अपग्रेडेशन ऑफ बिल्डिंग सबस्टेशन अंडरग्राउंड केबलिंग आणि सो ही सगळी कामां बेगीन जातली म्हणून म्हाका खूब उमेद आहा आनी जातली म्हणून म्हाका खूब कॉन्फिडंट आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. महाराष्ट्रात 288 जाग्यां खातीर 20 नोव्हेंबराक एकाच टप्प्यान विधानसभा वेंचणुकेचे मतदान जातले. 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली जाल्यार कालच्यान आचारसंहिता लागू जाल्या. कळंगूट पंचायत वाठारांत अतिक्रमणां करून उबारिल्ल्या डावनटावन रेस्टॉरंटाक नोटीस धाडल्या. भारत बार ते टिटो लेन मेरेन रेस्टॉरंटांनी अतिक्रमणां केल्यात ताचेर कायद्या प्रमाण कारवाय करतले अशी माहिती कळंगूटचो सरपंच जॉझेफ सिक्वेरा हांणी दिली. कळंगूटे आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयलो. केप टावन म्हणटा तेका. सो तेका तेणेन अजून पासून ही डजंट हॅव अ वॅलीड लायसन. वो लास्ट मंथ वी हॅड टेकन द रेजोल्युशन to ask him to do the payment, otherwise failing which we will seal these premises. हे आम्ही रेजोल्युशन घेतला ऑन 30/9/2024. कित्याक तेणें हे करून आतां हांवें काल आयकलां तेजे प्रमाणे तुमच्या माध्यमांतल्यान की MLA सांगता तेका एक्शन घेवचें म्हणून जें कितें एनक्रोचमेंट जाला तें. सो आमी आतां लेटर करची पडलें तांकां एट द एक केप टावनान बाबा तुमचे डाउनटाउन सॉरी डाउनटाउन आतां केप टावन संजय अगरवाल म्हणून तेजे कडेन आतां आमी नोटीस धाडटले परतून फॉर अ सायट इन्स्पेक्शन एंड वॉट एवर इज इलिगल वी वील टेक एक्शन एंड एज पर द लॉ. आय डोंट वॉन्ट टू गो आउटसायड द लॉ. सो जें कितें इलिगल आहा तें आमी काडटले. सो दॅट विल टेक सम टायम फॉर दॅट. इट इज नॉट दॅट अर्जंट बिकॉज हांवें शो करून नोटीस धाडली. आमचो प्रोसिजर हा 1 म्हयनो तरी 1.5 म्हयनो जाता. सो ताका शो कॉज नोटीस धाडली तेजो रिप्लाय येता आमी परतून ताका शो नोटीस धाडटा मागीर परतून तेजो रिप्लाय येता मागीर ताका डिमोलिशन धाडटा आमी आनी डिमोलिशनाक ते कोर्टाक वयता आनी दॅट बिकम्स अ ब्लॉक फॉर अस. हितून आमच्या पंचायतीचे पयशे वयता एडवोकेटाक आनी तांकां रिलीफ मेळटा आनी आमी झगडत रावता फॉर इयर्स टुगेदर इन द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. सो आमी तुमी म्हणून मागीर आनी 8 दिसांनी येतले आनी तुमचें एक्शन कितें जालां काय म्हणून. सो हें तुका आतांच कायदो सांगता आमी कित्याक थोड्यांक खबर आसना कितें ते कितें उलयता ते. सो आमी कायदो हातीन घेवंक जायना. सो एज पर द एक्ट वी आर फॉलोईंग अप द प्रोसिजर्स ऑफ दीस. जीप टूर ऑपरेटर्सांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी रान महामंडळाची बसका जाल्ल्याचे राना महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेन सांगले. दूधसागर गजगजाचेर फुडल्या सप्तका सावन जीप टूर सेवा सुरू जातली अशें तिणें फुडें सांगलें. GPTC चेअरमॅन आमची आनी म्हजी विथ ऑनरेबल CM मिटींग आशिल्ली विथ द टूर ऑपरेटर्स. तांचे कितें प्रश्न आशिल्ले क्वेरीज आशिल्ले सो ते ऑनरेबल CMान सॉल्व केल्या
आणि म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट वीक थंयचे आमचे जे जीप टुवर्स आसा पळय ते सुरू जातले ॲट दूधसागर. दॅट वॉज द मेन इशू वॉज बिकॉज पावसा खातीर आतां नॅचरली पयलीं न्ही ॲक्च्युली फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबरान सुरू जाता पूण अंदू पावस इतलो पावस अजून पसून पावस आसा and the forest department is doing repairs of the roads and all, and we have to maintain our areas, so ताजे खातीर मातसो delay आसा. So they had certain questions because GTPC is running it and now we are also involved, GRTC. So they had certain queries which Honorable CM has addressed to, and I think slowly as thing there will be more clarity. Now report me, issue was because पावस आसा न्ही, पावसा खातीर आमी आमचो तो रस्तो सामकोच पाड जाल्लो. So forest department had decided कि you have to maintain your roads because एकदा तर तूं tours start केले then you can't stop them. So that's why आनी कितले दीस पावस आशिल्लो, so we couldn't start doing up the road. So आमी खूब लेबर घालून we are working overtime आणि तो रस्तो सामको पाड जाला तो एटलिस्ट ते सगळे they are smoothening it out. So आनी 1-2-3 दिसांनी जातलो, it will be ready for operations म्हणटा. कळंगूट वाठारांत फाटल्या 4 दिसांत ज्यो घडणुको घडल्यात हातूंत निश्काळजीपणा दाखयिल्ल्यान कळंगूटचो PI आनी PSIची बदली केल्या. पूण तळावो आमदार मायकल लोबोच्या कोतान ह्या प्रकरणांत पुलिसांक खंय बळीचो बोकरो केला. कळंगूट वाठारांत फाटल्या 4 दिसांत ज्यो घडणुको घडल्यात त्यो सामक्यो चुकीच्यो. अशा तरेच्यो घडणुको नियंत्रणात हाडपा खातीर राती कडेन पुलिशेन गस्त वाडोवपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या. कांय प्रकरणांनी निश्काळजीपणा दाखयिल्ल्यान कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांची बदली करप म्हळ्यार तांकां बली का बकरा केल्ल्या सारकेंच आसा अशें मायकल म्हणटा. ह्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाय ते कोणूच पळयना. आमी आतां कितले फावटी सांगले की आमकां थिंगासर फायर स्टेशन जाय, म्हणजे फायराच्यो गाडयो. जर शेकाक उजो लागलो जाल्यार रोखडीच ती वचपाक जाय पालोवपाक. थिंगा नाच, पिलेनसून येता म्हणसर ते शेक गेले वा ते रेस्टॉरंटाक सारको कंप्लीट उजो लागलो. सो थिंगा स्टेशन करपाक जागे आहा आमचे कडेन, गव्हर्मेंटाचे जागे आहा, बट विलिंगनेस ना, पयशे मोडूंक सोदिना. कोस्टल बेल्टाक जर पयशे तुमी मोडिना जाल्यार पयशे भितर येवपाचे कित्याक चिंता? हे फायनान्सानूय चिंतपाची गरज आहा. फायनान्साचे जे मनीस आहा तेणी सांगूंक जाय न्हू, हायस्ट रेव्हेन्यू इज बींग गिवन फ्रॉम अंजुना वागातोर, शापोरा, मोर्जे, आरांबोल, केरी. हे एरियेन तुम्ही फायर ब्रिगेडीचे धाकटे प्लटून दिया न्हू, एक गाडी दिया, धाकटी गाडी दिया. मोर्जे, आरांबोल, केरी एक दिया, अंजुना वागातोर, शापोरा एक दिया, कलांगूट, कांदोलीम बागा एक दिया. थिंगा पुलीस एक्स्ट्रा फोर्स दिया. थिंगा पुलिसाची वॅन सी PI बिकेम द स्केप गोट म्हणटा पळय तशें जावंक जायना. 4 इन्सिडंट जाले, PI काडलो आनी उडयलो. तर PI इतले बरें काम केलां ते खंय उरोंक ना, अशें जाता मागीर. इट इज सेम लायक अंजुना केस. अंजुना केस कितें जालें, आनी कोणें इन्स्ट्रक्शन दिलें, PI सस्पेंड. अशें जावंक जायना. So it's a disciplined force. Somebody from top. There is nothing political like that. instruction. I have told very clearly yesterday, and whoever is going to be the in charge of the police station, I will continuously work with him to see that these so-called touts, guides, illegal guides are booked on daily basis. We will see that Tito's lane goes back to its original Tito's lane. आधी आम्ही बरी टिटोज लेन केल्ली, कोण म्हणटालो ती IT लेन कशी दिसता, कोण म्हणटालो असली इतली बरी लेन जाल्ली आहा टिटोज लेन, ती आतां बिगडत गेल्ली आहा. सो ते परत सारके करपा खातीर जे कितें जाय, आय विल ऑल्सो टॉक टू पंचायत अँड टेल देम लेट अस हॅव द मिटींग टुगेदर, लेट अस गिव देम वॉट एवर इन्फ्रास्ट्रक्चर दे वॉन्ट. वी विल पुट डूज अँड डोंट्स टू ऑल दोज क्लब्स अँड रेस्टॉरंट whoever are trying to do something wrong. गोंयच्या रस्त्यांक लागून लोकांचे हाल जाल्यात, ते खातीर मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयलां. देखून रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात ती बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी लोबोन केली. चीफ मिनिस्टराक लेटर केला की पावस सबसायड जाल्लो आहा, काबार जाल्लो आहा, म्हणजे आनी तितून हे भरपूर पॉट होल्स जे जाल्या, सम रोड्स हॅव बीन वॉश्ड अवे. ते आख्खो व्हडलो टेंडर प्रोसेसाक रावचो न्हू, म्हणजे तो रोडाचो टेंडर जातलो, तेजे EFC जातले, म्हणजे फायनान्शियल एप्रुवल जातलो, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल, मागीर टेंडर, मागीर फायनान्स एप्रुवल, तो जाता म्हणसर मार्च जातलो.
सो आता जे पॉट होल्स जाल्या गोंयभरच्या रोडांक म्हणजे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सम पार्ट ऑफ द हायवे अँड इंटरनल रोड्स, तेजो ताबडतोब तेंच्यांनी एक सगळ्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांक घेवन कितलो रफली एस्टिमेट जातलो पर कॉन्स्टिट्युएन्सी हे काडचे आनी कंबायंड नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा म्हणून एक टेंडर काडचो अंडर PWD आणि हे पॉट होल्स आणि वॉश्ड अवे रोड्स जे पॅच घालपाक जाय, म्हणजे पॅच ऑफ से 20 मीटर्स, पॅच ऑफ 30 मीटर रोडूच पिड्ड्यार जाल्लो आहा, व्हांवन गेल्लो आहा, हो इमिडिएटली डबल कोट हॉट मिक्स घालचो तेका, ते तितल्याच पॅचाक आख्खो रोडाचे उलयना, आख्खो रोड मागीर करा. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.